आणि पर्ये वाळपय हांगा बैठक जाली. आमचे हांगाले स्थानिक आमदार आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांच्यानी पहिली बैठक म्हणजे आम्ही आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हे 13 तारखेर गोंयांत येतात आणि आम्ही एक व्हडले बूथ कार्यकर्ता संमेलन हे आम्ही श्यामाप्रसाद स्टेडियम दोनापावल हांगा आयोजित करप अशें ठरयल्लें आसा. आणि त्या दृष्टीन सगळ्या मतदारसंघा भितर आम्ही बैठकींचे आयोजनय केला. आणि पहिली बैठक जी आसा ती आज हांगा वाळपय हांगा संपन्न जाता. वाळपय 1500 टोटल संख्या म्हणजे 46 बूथ आसात आणि पर्ये हांगा 55 बूथ आसात. आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या बुथा वयल्यान मिनिमम 20 आणि मॅक्झिमम 25 अशा तरेची संख्या आम्ही सांगिल्ली आसा. आम्ही ठरयल्या की पक्षान जे आदेश दिला ते सत्तरींतल्यान प्रत्येक बुथांतले एक कार्यकर्त्या मिटिंगेक उपस्थित आसतले आणि आमचे सत्तरींतल्यान भारतीय जनता पार्टी पूर्णपणे तेको आसतलो. सगळ्या दृश्टीन आमचो लोक एकत्र आम्ही काम करतात. सगळे दोन्ही मतदारसंघ पर्ये आणि वाळपयच्या माध्यमांतल्यान आमचे लोक थंय उपस्थिती त्या दिसा लायतले. सत्तरीत नळांच्या शुकशुकाटाचेर विचारल्यार विश्वजीत म्हणटात तो खंय अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आसता. उदक ना थंय खंय टँकर धाडटात. कंटिन्युअस संपर्क ही वॉटर सप्लाय कडेन कंटिन्युअस आमचे जे केन्नाय तुमचे इन्फॉर्मेशन काही कडेन ऑपरेटराचो प्रॉब्लेम आशिल्लो, काही कडेन इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेजाचो प्रश्न आसलो म्हणून कंटिन्युअस एई कडल्यान दिवसाचो आमकां रिपोर्ट येता. त्या रिपोर्टाच्या माध्यमांतल्यान जे काही टँकर धाडून कितें करून पाण्याचे लेवल मातसो देंवला आणि म्हणूनच त्रास सगळ्यांक जावंक लागले. पूण खंय कितें करून ते चालूच आमचे रोज संपर्कान हांव. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी.